गोंयांतल्या 14 प्रभागां खातीर मतदान करप सुरू आशिल्लें. राज्य वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या 14 पंचायतींतल्या 12 पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत उत्तर गोंयच्या चांदेल हसापुरांतल्या वॉर्ड क्रमांक 1त 91.39% जाल्यार सगळ्यांत उणें मतदान आखे बायशांतल्या 6व्या वॉर्डात 31.40% जालां. तशेंच पर्वरी मतदारसंघातल्या साल्वादोर दे मुंद आनी दक्षिण गोंयांतल्या बाळी अडनेच्या वॉर्ड क्रमांक 8त बिनविरोध पोटवेंचणूक जाली. वेंचणूक आयोगाच्या म्हणण्या प्रमाण चांदेल हसापूर आनी आखे बायश हांगाच्या मतदारांक सोडून 10 पंचायतींच्या पोटवेंचणुकांनी मतदारांची संख्या 70 ते 80% जाल्या. आयज आमचे माझे बूथ नंबर विलेज पंचायत लाटंबाचे वार्ड नंबर 3 आयज आता बाय इलेक्शन जाता. म्हणजे फाटल्या एका झेडपीक सगळ्या लोकांच्या आनी देवाच्या आशिर्वादान झेडपी इलेक्ट जाल्या कारणान म्हाजी रिजायन दिलें आनी तेका लागून आयज इंडिविज्युअल फक्त एकाच वार्डाचे आयज इलेक्शन आसा. हे इलेक्शनाक आमचे गांवचे 2 जाण कॅन्डिडेट उबे रावल्ले आसा. पूण म्हाका दिसता लोकांक पूर्ण आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा. आयज लाटंबाचे पंचायतीचे बाय इलेक्शन आसा. वॉर्ड नंबर क्रमांक 3 हेचेर हांव इलेक्शन लढयता. ही जागा खाली जाल्ली आसा तेन्ना पद्माकर मळीक विंगसान झेडपी जाल्लो आसा. ते बाय इलेक्शन तेचेर हांव इलेक्शन लढयता. आमचे फूल वोटर आसा 686 वोटर आसा. आनी लोकांनी म्हाका सांगलां की तूं बारीक सारीक कामां करता तेन्ना तूं आतां फुडें सर आमी तुमच्या वांगडा फाटल्यान आसा. आनी झेडपीचो म्हाका सपोर्ट आहा. वॉर्ड नंबर 3 लाटंबार्थे ग्रामपंचायत लाडफे बिचोली गोवा. हांव बाय इलेक्शनाक फॉर्म भरलेले आसा म्हळ्यार पंचायती खातीर. तेन्ना म्हाका सगळ्या म्हज्या गांवांतल्या सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद आसा आनी तेंच्या खातीर हांव सदांच म्हजो प्रयत्न करतलो अशें सांगून दोन म्हजे शब्द. तुमकां निवडून येतलो विश्वास आहा न्हू? हय. इलेक्शन कसं चलता? इलेक्शन बरें आसा तशें म्हाज्या हिसपान. कितके बाबा आहा? चडसो आहा सपोर्ट करता म्हाका दिसता म्हाज्या आत्मासान. आनी आहा बरें तशें. आयज पर्यंत फक्त तुमच्याच घराण्यान खूप सर्वीस केलेली ह्या लोकांची आणि तुका जर चान्स पडलो जाल्यार तू आणि नवीन काय करपाक सोदता? म्हाज्या मतीन हांव म्हाजे कडेन जाता तशें बरें काम करतलें. कशें चलता इलेक्शन? कशें चलता? सगळ्यां तरी बरें. अंदाजे कितलेशे जाला अशें तुमकां खबर आसा? अरावंड 300 जालां आउट ऑफ 572. 572. कशें आहा? खुश आहा तुमी दोगांय? हा? 2 कॅन्डिडेट एका थंय रावप. तशें कितें आसा? इलेक्शनाक उबें रावला पंचायतीच्या. बाय इलेक्शन जाता. बाय इलेक्शन तेन्ना वॉर्ड नंबर 7. वॉर्ड नंबर पिळगांव पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 7 बाय इलेक्शन जाता. टोटल 318 वोटर्स आसा आनी आमकां हांगासर सगळ्या जे वोटर्स आसा त्यांचा बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा. आनी अजून पर्यंत आतां सादारणशे 130 पर्यंत वोटींग जाल्लें आसा आनी बाकीचे सांजच्या सत्रान उरलेलें वोटींग जातलें. एकंदरीत जे वातावरण आसा पळय तें आमकां बरें हें आसा अशें दिसता. जातले 80% जातले वोटी? 80% जातले अशें